मोर्चा तसेच माझ्या वांगडा आसा आमचे जनरल सेक्रेटरी ऑफ मायनॉरिटी मोर्चा आमचे डॉक्टर आसिफ। आयज जो आमचो विशय आसा दोन विशयाचेर जी आसा आयज आमी चर्चा करतले हांगा। सगळ्यान पयली विशय जो आसा आमचे देशाचे एक्स वायस प्रेसिडेंट हमीद अन्सारी जे आसा हेमी एक बूक जी आसा बरयल्या, एक पुस्तक बरयलें आनी ह्या पुस्तकान अ मॅनी एक्सिडेंट हे नावाची जी आसा ही बूक जी तेमी रिलीज केली। हे बूक रिलीज करता आसतना हेमी सांगलें की जे मुस्लीम जे आसा मायनॉरिटीज जे आसा हे देशाचे जे आसा हे इनसेक्युअर आसा आणि जेन्ना तेंचे कडेन झी चॅनलाचे रिपोर्टर जे आसले जेन्ना तेंचे कडेन तेमी प्रश्न केलो सो तेमी प्रश्नान सांगलें की जे आसा खऱ्यानूच तोखणाय करून सांगलें की जे नरेंद्र मोदीचे सरकार ह्या काळान जे आसा जे मायनॉरिटीज जे आसा हे देशाचे जे आसा ते इनसेक्युअर आसा म्हणून। सगळ्यान पयलीं जे आसा हांव डॉक्टर हमीद अन्सारी जे देशाचे एक्स वायस प्रेसिडेंट जे आसा रावन गेल्या तांकां जो तेमी स्टेटमेंट दिला जो निश्चित करता खंडन करता की असलो स्टेटमेंट जे देशान तांकां इतली व्हडली पद दिली जे सेक्युलर देशान तांकां आमचे कंट्रीचो एम्बेसिडर म्हणून जे आसा वेगवेगळ्या देशांनी तांकां जे नियुक्त केलो आनी तेंचे तोंडान जे आसा असलो स्टेटमेंट दिवप हे दाखोवन दिता की हमीद अन्सारी असले मनीस जे आसा हे काँग्रेसचे जे नेते आसा देशाचे हेंचे कडेन सुपारी घेतली आमी की नरेंद्र मोदी सरकार जी आसा हेका बदनाम करपाक लागून मायनॉरिटीज जे प्रॉब्लेम जे आसा हे आयजूच जे आसा आमच्या देशान अशें जावना। कितली काळ जाली इंडिपेंडंट जावपाचे पयलीं पसून आसा कितलीशी जे आसा फायट जी आसा हे जाताली कितलीशी झगडीं जाल्या आमची जे देशान आनी ताका लागून तुमी ही जी सरकार आसा नरेंद्र मोदीची जी सरकार जी फाटली जी आसा ह्या टर्मान येयल्या ताका जे आसा दोशी दिवप म्हाका दिसता खंय पूण हमीद अन्सारी जो आसा हेंची एज जाल्या आनी म्हाका दिसता जे एज जेन्ना मनशाची जाता त्याचो मानसीक संतुलन जो आसा हो खंय पूण जे आसा म्हाका दिसता डिस्टर्ब जाता आनी म्हाका दिसता हमीद अन्सारीक बुकार पुस्तकां न बरयता जे आसा म्हाका दिसता हेणे डॉक्टरा कडेन जेन्ना वचून आपलो मानसीक संतुलन जो आसा हो चॅक करपाची म्हाका दिसता हेची गरज आसा म्हणून। तशेंच काल कितलेशे जे आसा पेपरान हेडलायन काडल्या की आमदार जे आसा दिगंबर कामत हांकां जो आसा हायकोर्टान जी आसा डिस्क्वॉलिफिकेशन नोटीस धाडल्या म्हणून। सो बारीकसो जेन्ना आमी सगळे जे प्रेस रिपोर्टरांनी जे आसा जी बातमी घातली हेजेर आमी विचार केलो आनी फाटल्यान जेन्ना हांवें पळयलें की जिल्हा इलेक्शन जावपाचे पयलीं गोंयचो ओपोजिशन लिडर आनी गोंयचो एक्स मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामतान गोंयभर जी आसा अपील केली की गोंयान जी आसा ही प्रमोद सावंत फ्रॉड सरकार जी आसा ही चलता आनी फ्रॉड सरकाराक जी आसा कशे तरेन जी आसा जिल्हा जी आसा सगळी सिटी जी आसा हेंची हारपाक जाय म्हणून। हांव एक बारीकशें उदाहरण जे पत्रकार भावांनी जे रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे सांगूं सोदतां की बाब दिगंबर कामत जो 1918 जो आसा भारत कंस्ट्रक्शन जो आसा हेजे PWD जी आसा हे कॉन्ट्रॅक्ट घेतालो आनी 1994 मडगांवचो जो आसा तो आमदार जालो आनी मडगांवचो आमदार जाता आसतना पसून जे आसा तेणे जे हे कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा हे कंटिन्यू दवरले तेणे आनी 1996 तेणे ते भारत कंस्ट्रक्शनाचे जे आसा पार्टनर जे आसा ही आपली घरकान्नीक घेतलो आनी हो कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा 2000, 2002, 2007
हे सगळे ज्या इलेक्शनान जे आसा तेणे कंटिन्यू केलो. आता 2007च्यान जे आसा 1996 ही जी घरकान्न जी आसा जी पार्टनर आसा हेच पद आमचे पुर्तुगेज लॉ जे आसा सिव्हिल कोड 50% जो आसा शेअर जो आसा ऑटोमॅटिकली हजबंड एंड वायफ जो आसा एका डिस्ट्रीब्यूट जाता. मागीर हो भारत कन्स्ट्रक्शन जो आसा हो अपोलो इंजिनियरिंग कॉन्ट्रॅक्टर्स अँड प्रायव्हेट लिमिटेड्स म्हणून जे आसा ही कंपनीक जे आसा टेक ओव्हर केलो आणि हे टेक ओव्हर करून जे आपले जे आसा ब्रदर इन लॉ आणि आपले चल्याक तेजो डायरेक्टर केलो आणि तेणे ह्या कंपनीचे जे शेअर रेम्युनरेशन म्हणून जे 11 लाख जे आसा ताका तेजे जे आसा रेम्युनरेशन मेळ्ळें. बट खंयचीच एफिडेविट जे इलेक्शनाक जे एफिडेविट आमी फायल करता ह्या एफिडेविटीन खंयच जे आसा 11 लाख जे आसा घेतल्या म्हणून हेजो खंयच जे आसा लिखीत जे आसा खंयच आमकां कांयच मेळना. आणि मागीर हे भारत कन्स्ट्रक्शन जे आसा 2017 पासून जे आसा हेजो की पर्सन म्हणून हेजें जे आसा काम केलें. सो आयज आमी सांगूंक सोदता की एज पर रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 9A ऑफ 1951 हेजे प्रमाणे जे आसा दिगंबर कामत जो आसा ही इज एंटायटल्ड फॉर डिस्क्वॉलिफायड बिकॉज तेणे जे आसा हे पदाचेर रावन गव्हर्मेंटाचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतल्या म्हणून. जो मनीस प्रमोद सावंत सरकाराक फ्रॉड सरकार म्हणून सांगतालो, जो मनीस जे आमचे 10 आमदार जे आसा भारतीय जनता पार्टीन जे आसा जेमी प्रवेश केला त्यांचे रेजिग्नेशन मागूंक मागता तांकां सांगूंक सोदता की हेणे आपलो पयली जो आसा राजिनामा दिवचो म्हणून. जो मनीस बेलार जायका लुईस बर्जर केसीन बेली भायर आसा आणि बेल जी आसा केन्नाय कॅन्सल जावंक शकता, हो मनीस आमचे आमदाराचेर आमचे सरकाराचेर जे टिका करपाक लागला. ताका सांगूंक सोदता हांव की हेणे पयली जो आपलो हेजो ओपोजिशन लिडर जो आसा हेणे आपलो राजिनामा दिवचो म्हणून. आमी समजलेले की आफ्टर जिल्हा इलेक्शन रिजल्ट हेणे जी अपील केल्ली गोंयभर ही अपील गोंयची जनतेन आयकोना आणि अपील करता आसतना एकलोच ना हेणे सगळ्या वांगडा घेतले. अपील करता आसतना गोवा फोर्ट पार्टीकूय घेतले, एमजीकूय घेतलो, आरजीकूय घेतलो, मिकी पाशिकोय घेतलो, सगळे एक जाले आणि सगळे एक जावन बसून हेणी जी अपील केली गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे वादळ चल्लां आणि हे वादळान जे आसा हे व्हांवून वयतले येतले इलेक्शना पसून. सो ताका लागून आमकां दिसलेलें की खंय पूण लजेन बरी म्हाका दिसता हे भायर सरतले म्हणून एज ओपोजिशन लिडर भायर सरतले म्हणून. म्हाका हांकां आजून कांयच जावना. ते डिस्क्वॉलिफायड जावपाचे पयलीं म्हाका दिसता की हेणे आपलो ओपोजिशन लिडर म्हणून ताबडतोब जो आसा हेणे आपलो राजिनामा दिवचो आणि हेजेर क्लीन येवचें म्हणून. तशेंच आमचे मायनॉरिटी भारतीय जनता पार्टीची मायनॉरिटी मोर्चाची जी आसा नवी कमिटी आमचो चेअरमॅन हैदर शाहचे अध्यक्ष खाला सकयल जी आसा काल डिक्लेअर जाल्या 51 मेंबरांची आणि त्यांची मिटींग जी आसा फर्स्ट एक्झिक्युटिव्ह मिटींग ऑफ मायनॉरिटी मोर्चा हेजी मिटींग जी आसा मंगळारा जी आसा आमी ऑफिसान दवरल्या. सकाळी जे आसा आमचे अध्यक्ष तशेंच आमचे पार्टी संघटन मंत्री आणि आमचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू कवडेकर ताचें उद्घाटन करतले आणि मागीर जे आसा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा येवन जे आसा ताका जे आसा फिनिश करता. थँक्यू व्हेरी मच. हय सी मायनॉरिटी जे आसा हे सेफूच आसा नाल्यार आमी हांगा बसलेले नासतातले. मायनॉरिटी समज सेफ ना जाल्यार म्हाका दिसता उर्फान मुल्ला हैदर शाह आनी डॉक्टर अन्सारी जो तुमचे मुखार बसला तो म्हाका दिसता हांगा बसलेलो आसपा नासलो. देशान जे आसा एक वातावरण तयार केलां, एक वातावरण तयार करपाक लागला म्हाका दिसता नरेंद्र मोदी सरकाराचे अगेन्स्ट. आणि हे जे वातावरण जे आसा हे तयार जाला आणि हे वातावरण तयार करून
एक भय निर्माण करपाचो प्रयत्न जो आसा ही जी देशान जी सत्तेर सरकार आसा हेमी करपाचो प्रयत्न केल्ला आणि नरेंद्र मोदी सरकाराक बदनाम करपाचो प्रयत्न जो चल्ला म्हाका दिसता की अन्सारी असले लोकांक हे मुखार काडटा अन्सारीन आपल्या टेनवरान देशाची जनतेक लागून मायनॉरिटीची जनतेक लागून चेरार बसून तेणे कितें काम केलां हे तेणे फक्त आमकां सांगचें येदी व्हडली पदां जे तेणें बूट पॉलिश मारून जे आसा सत्तेर जे पावला लोकांची सो तेणें आमकां सांगचें की हेणें मायनॉरिटीक लागून थंय कितें केलां तें तेन्ना आमी मानतले की बाबा खऱ्यानूच जे आसा अन्सारी असल्या मनशांनी आमची मायनॉरिटीक लागून देशान कितें केलां म्हणून